मोगच्छानो भगेवन अवकार मोरयेच्या लदिनेंत मोरयेक दिल्ली 51 बिरुदां आमी नियाळता. ही बिरुदां नियाळतना मोरयेच्या रचनेचें वर्तेपण समजून घेवंक आमकां साध्य जाता. लदिनेंत आमी उसारचें मोरयेचें पयिल्लें बिरुद भगेवंती मोरये ह्या विशीं आज आमी मोठव्यान नियाळ करया. भगेवंतपण देवाच्याच सायबाक सहज जालो शेगूण म्हूण येता. देव सर्व पवित्र, सर्व भगेवंत, तो सर्व बरो आनी सर शेगुणाचो उगम आनी संपूर्णाय. मनशाच्या भाशेंत देवाचें बरेंपण कितलें उसारल्यार तें उणेंच. पोरण्या सोल्ल्यांत मोइजे देवा मुखार वेताना आपलें मुखामळ दामतालो, कित्याक किरकोळ मनशाक देवाचें पवित्रपण आसा तशें पळोवंक असाध्य. इजाया प्रवाद्यान देखलेल्या दर्शनांत देवदूत पवित्र 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 दळबरांचो सरस्पोर देव म्हूण गायतना इजाया प्रवादीक त्या देवाच्या सान्निधींत रावोंक आपूण ना फावो, आपूण मेळ्या वंटांचो म्हूण बोगलें. सर्व अगणीत देवान रचलेल्या सुर्याक जर मनीस आपल्या दोळ्यांनी शीदा पळोवंक शकना तर तो सुर्याक रचलेल्या देवाक पळोवंक कशें सकात. देवान मोरयेक एका श्रेश्ठ मिसावा खातीर विंचली. ह्या मिसावाक सहज जावन तिका तिच्या आवयच्या गर्भांत रुपां येतानाच सर्व पवित्र निश्कळंक जावन रचली. देखूनच तिका आमी भगेवंती मोरये म्हूण आपोवचें सहज. मोरयेन आपलें भगेवंतपण कशें सांबाळलें. पयलें देवा पुताक ह्या संवसारीं जल्म दिल्ल्या तिणें जेजू विशांतल्यो सर्व संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरल्यो म्हणटा पवित्र पुस्तक. म्हणजे जेजू विशांत ती नियाळताली, देवाच्या योजना विशांत ती नियाळताली. दुसऱ्यान नाजरेताच्या भगेवंत कुटुंबांत एक पतीण जावन एक आवय जावन तिची जबाबदारी तेणें सांबाळली. आनी तिसऱ्यान फेल्याच्या गरजांक ती पावली. एलिझाबेथीची भेट खाना शारांतल्या लग्ना मटवान तिचो पात्र पेल्याच्या गरजांक पावलेल्याक रुजवात दिवची घडिता. अशें भक्ती करण्यो आपली जबाबदारी आनी पेल्याच्या गरजांक पावचें ह्या तीन संगती मदें समतोलन सांबाळन मोरयेन आपलें भगेवंतपण फुडें व्हेलें. ह्या मुखांत्र भगेवंतपण फकत भक्ती करण्यो म्हणजे मागणें, मीस, आराधन, नोवेना, रेतिऱ्यो हातूंत मात्र आटापून ना. बगार ह्या भक्ती कार्यासोवें आपआपली जबाबदारी वेळा वेळार करची आनी पेल्याच्या गरजांक स्पंदन करचें. ह्या तिनां मदें समतोलन सांबाळन जियोवच्या जिवितांत भगेवंतपण आटापून आसा म्हणलें मोरी आमकां दाखोवन दिता. आमी मागया. सर पवित्र देवा, तुज्या पुताक ह्या संवसारीं जल्म हाडच्याक तुवें मोरयेक तिच्या आवयच्या कुशींतावनूच आयती केली आनी तिका सर्व शेगुणांनी नेटयली. तिचे बरी आमच्या जिवितांत तुजी महत् कार्यां नियाळन, आमच्या बेसाचे कायदे दिसपटे सांबाळन, पेल्याच्या गरजांकांतांत आदार दिवन मोरये बरी भगेवंतपणाच्या वाटेन फुडें वचोंक आमकां कुमो कर. आमेन. भगेवंती मोरये देवाचे माये आमा पासत विनाती कर. क्रिस्तच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर.